मंगळारा दाबोळेच्या केशव स्मृती इश्कोलान चौथी निमतान खासा कार्यावळ आयोजित केली। भजन आरतीच्या तालार विद्यार्थी गणेश भक्तीत विलीन जाल्ले। आरडी स्कुआ खातीर दाबोळेच्यान जॉन डिसिल्वा। हायस्कूल परिवार या बालगोपाळांनी आणि शिक्षकांनी तुझी जी काय चतुर्थीपूर्वी जी सेवा केली आहे ती मान्य करून घे। आता थोड्या दिवसात घरोघरी आगमन होणार आहे, त्यापूर्वीच या बालगोपाळांनी ज्यांना काही बुद्धी मती प्रेरणा शक्ती असेल त्याप्रमाणे ही तुझी काही सेवा केली आहे ती मान्य करून घे। आमचे केशव स्मृती हायर सेकंडरी स्कुलान आम्ही टोटल आमचे लोअर केजीच्यान टिल 12th स्टँडर्ड हांगासर भुरगे शिकतात आणि आमचो जो रिजल्ट आसा 10th स्टँडर्डाचो लास्ट 6 वर्सां जाली 100% येता। तशेंच आमकां 12th स्टँडर्डाक पोरू CRMाक 100% रिजल्ट मेळ्ळो आसा आणि बाकीचे आर्ट्स कॉमर्सान वचून आमकां बरो रिजल्ट भुरग्यांनी हाडून दिल्लो आसा। तशेंच ह्या आमी ज्यो डिफरंट एक्टिविटीज हांगा सेलिब्रेट करतात। आयज आमी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट केल्ली आसा। चवथ लेट आसा पण तरी आसतना आमी चवथीच्या पयलीं वेकेशना पयलीं आमी हो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करतात। हे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता आसतना आमकां सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आसता। तितून पेरंट असतात, टीचर असतात, स्टुडंट असतात, सगळे एकठांय येवन हे गणपतीची जावं चवथीची आमी तयारी करतात। जेवण आमी अरावंड आतां आयज आमी 500 लोकांक सुमार आमी जेवण घालतले। हे जेवण कोणाक? आमचे भुरगे आसात, पेरंट आसात आणि एक्स स्टुडंट आणि आमचे सगळो फूल स्टाफ। हो एक आमकां संदी मेळटा की आमचे प्रायमरीक, हायस्कुलाक आणि हायर सेकंडरीक एकठांय येवन सगळ्यांचे आमचे जे सुखदुखान आमी प्रोग्राम घडून हाडटात स्कुलांनी। आयज हांगासर आमी डिफरंट एक्टिविटीज भुरग्यां खातीर दवरलेले आसात, लायक रंगोळी कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा, आरती कॉम्पिटिशन आणि प्लस बाकीच्यो एक्टिविटीज आमी हांगासर भुरग्यां कडल्यान करून घेतलेले आसात। आयज जे आमी जेवण महानैवेद्य जो केल्ले आसा तितून भुरग्यांचोय बी खूब वांटो आसा जे जेवण करपाक। तशेंच PTA मेंबरूय बी आसात आणि टीचर मेळून हेंच्यांनी सगळ्यांनी हो महानैवेद्य तयार केल्लो आसा। तशेंच कालच्यान जे डेकोरेशन आतां तुमी पळयलां आसतलें, तें डेकोरेशन बसून आमच्या भुरग्यांनी आणि टिचरांनी 1-2 दिसां भितर थंय रेडी केल्लें आसा। आमच्या हायर सेकंडरीन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशनूच न्ही, तशें आमी बाकीच्यो रिलिजनाच्यो फंक्शन आमी सेलिब्रेट करतात, लायक ईद आमी सेलिब्रेट करतात, क्रिसमसूय बी आमी सेलिब्रेट करता। मुद्दो फक्त इतलोच आसा की आमचे जे बाकीचे रिलिजनाचे भुरगे आसा तांकां अशें दिसपाक जायना हांगा हिंदूचे स्कूल असले कारण बाकीचे आमी एक्टिविटी सेलिब्रेट करनात। आमी सगळ्यांक वांगडा घेवन आमची स्कूल आमकां मुखार व्हरपाचें आसा, भुरग्यांची आमकां उदरगत करपाची आसा। आमी युनिटी आनी डायवर्सिटी तशें आमकां सगळ्यांक एकवटीन हांगासर रावपाक जाय, इतलोच मुद्दो आसा हो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करपाचो आणि तसोच बाकीच्यो एक्टिविटी सेलिब्रेट करपाचो।